दिवचल मतदारसंघातल्या साळ पुनर्वसन हांगाची सरकारी शाळा फाटली 4 वर्सां भाड्याच्या इमारतीत चलता आणि नव्या शाळेची इमारत बांदपाक अजून सुरवात जाल्ली ना। ताका लागून विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो जायत आसा। ह्या संदर्भात आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये निष्क्रिय थारल्यात म्हूण मेघश्याम राऊत हांणी आरोप केला। अर्डेक्स ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी हांगा साळ पुनर्वसनान येयल्ले आसा। आयज हांगा येवपाचो कारण म्हटल्यार गेली 4 वर्सां हे 4थें वर्स हांगा एक बरी सुंदरशी अशी शाळा आसली। आयज तुमी पळया ह्या जाग्यार कितें जालां तें। आनी गेली 4 वर्सां ही भुरगीं जी आसा आयज भाड्याच्या बिल्डिंगेन आयज ती भुरगीं थंय आयज शिकता। पूण जी थंय परिस्थिती आसा ती परिस्थिती जर अक्षरशः तुम्ही पळयली जाल्यार त्या परिस्थितीन आयज ती 3.5 वर्सां आयज 4थें वर्स चालू आसा। त्या कंडिशनान ती आयज शिकपाची भुरगीं जे आमी फ्युचर म्हणटा। आणि आयज शिक्षण जर आयज त्या भुरग्यांक बरें मेळ्ळें जाल्यार फुडें ती भुरगीं खंय तरी बऱ्या हेका पावतली। पूण आयज जर तुम्ही पळयले हे जेन्ना ही शाळा तोडली किंवा ह्या भुरग्यांक हांगा दुसऱ्या बिल्डिंगेन ट्रान्सफर केले, म्हाका एकच सांगपाचें आहा की हांगा जी वाठारांत जी भुरगीं आसा कितलेशे लोक आसा हांगा लोकांक ह्या शाळेन बरे शिक्षक आहा, हेडमास्टर बरो आहा, खूब कितें बरें तांकां करपाचें आहा, त्या भुरग्यांक हांगा बरें शिक्षण दिवपाचें आसा। पूण आयज जर विचार केलो प्रत्येकान जाल्यार हांव म्हणटा आमदार न्हिदला खंय। आयज हेचे उरले ह्या आमदाराचे गेले 3-4 म्हयने उरल्या कळ्ळें। आनी हांगा कितलीशी भुरगीं अशी आसा की ह्या शाळेन येवंक सोदता, एनरोल जावंक सोदता। पण आयज जी जर तुम्ही परिस्थिती पळयली जाल्यार थंय पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक धाडूंक शकना आणि खंय तरी पयस शाळेन भुरग्यांक हांगाच्या भुरग्यांक घालता, कित्याक ती परिस्थिती ना त्या भुरग्यांक थंय बसपाची म्हणून। आयज कंजेस्टेड एरियान थंय सादो बोर्ड ना। हांव ह्या आमदाराक चॅलेंज दिता, ह्या बिचोलच्या आमदाराक हांव चॅलेंज दिता, हेणी फाल्यां येवन हांगा सामकें हांगा 3.5 वर्सां ह्या भुरग्यांक 4-4थें वर्स चालू आहा, कित्याक ह्या भुरग्यांक त्या भाड्याच्या इस्कॉलान तुम्ही रुमांनी दवरल्यात। ह्या आमदाराक हांव विचारता बिचोलच्या ही कसली उदरगत, कसलो तुजो डेव्हलपमेंट। काल तेणी इंटरव्यू दिल्ली, त्याचेर तेणी एग्री केला की आपण कांयच करूंक ना म्हणून। सगळे जे केला जे पयली आमदारांनी केला, सगळे जे प्रोजेक्ट केला पयली, अरे तुका सादी बस स्टँड जायना, सादे ह्या भुरग्यांचे इस्कॉल शाळा बांदूंक जायना जाल्यार तूं कितें करतलो। ही ह्या आमदारान 24 वरां भितर हेका चॅलेंज दिता, 24 वरां भितर हेणी उत्तर दिवचें। 3.5 वर्सां तुका कित्याक लागली हेचेर कळटा हो आमदार सक्षम ना।